1 Samuel chapter 18. साउलू आणि दाविदा मोदली गजाल सोंपली. जोनाथन साउलूच्या पुताक दावीद खूप आवडलो. इतलो आवडलो की आपल्या जिवा परस तो ताचो चड मोग करूंक लागलो. तो दीस थावन सावलून दाविदाक आपल्या फुड्यान दवरलो. ताका परत आपल्या बापायच्या घरा धाडूंक ना. आपल्या जिवा परस ताचो अदीक मोग कोत्तालो देखून जोनाथनान दाविदा कडेन करार केलो. ताणें आपूण न्हेसून आसलो तें आंगोस्त्र ताका काडून दिलें. तशीच आपली तरवार, आपलो भालो आनी पेंगटाचो पट्टो. जीं कामां करूंक म्हणून साऊल दाविदाक पाठयतालो ती पूर्ण करूंक दावीद येतालोच. तर सावलून ताका आपले फौजेचो उंचलो अधिकारी केलो. सावलूच्या सेवकांक आनी सगळ्या लोकांक हें खूब मानवलें. सावलूक दाविदाची नसाय जाता. त्या दिसांनी फिलिस्तेवकाराक मारून दावीद परतो येताना इस्रायलाच्या सगळ्या शारांतल्यो बायलो धोलकाशीच्या आनी वेणूच्या आवाजार गायन करीत आनी नाचत सावलू राजाक मेळूंक आयल्यो. त्यो बायलो नाचून नाचून म्हणटाल्यो, सावलून आपले ओजार मारले आनी दाविदान 10 ओजार. सावलू एकदम तापलो आनी ती उतरां ताका बिलकूल मानली नात. ताणें म्हणलें, दाविदाच्या नांवार तांणी 10,000 घाले आनी म्हज्या नांवार फकत 1000. रायपण मात भायर रावन ताका सगळें आसा. तो दीस थावन सावलू दाविदाक बरे नदरेन पळेना जालो. दुसऱ्या दिसा देवान धाddlolea mhellea otmean okosmat साउलुचेर आपलो ताबो धôrलो आनी तो ghorant बोडबोडूंक लागलो. सदांचे भाशेन दाविदान आपलें सितार वाजयलें. तेन्ना सावलूच्या हातांत एक बाळो आसलो. ताणें मनांतल्या मनान म्हणलें, हांव ताका वोंतीक खिलायतलो. आनी एक दीस हातांतलो बाळो दाविदाचेर शेवटून मारलो आनी 2 फावटी ताणें तो चुकयलो. साऊल दाविदाक भिवंक लागलो कित्याक सर्वेस्पोर दाविदा सांगाता आसलो. सर्वेस्पोर सावलूक सोडून पयस गेलो. हाका लागून सावलून दाविदाक आपणास आशिल्लो निखलायलो. ताणें दाविदाक 1000 सैनिकांचो अधिकारी केलो. तो भायर गेलो आनी पोज्जे मुखार आयलो. दावीद सगळ्या कामांनी येसवंत जाल्लो कारण सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. जेन्ना सावलून दावीद येसस्वी जाल्लो पळयलो तेन्ना ताका दाविदाची आनिकूय भिरांत दिसूंक लागली. पूण आख्ख्या इस्रायलांतले तशे जुडेयांतले लोक दावीद एक बऱ्यांतलो फुडारी म्हणून ताची अपुरबाय कोत्ताले. दावीद सावलूचे धुवे लागीं लग्न जाता. सावलून दाविदाक म्हणलें, ही म्हजी व्हडली धूव मेराब. हांव तिका तुजी पोतीन कशी दितां. पूण तुवें तुजें काळजीदारपण दाखोवंक जाय आनी सर्वेस्पराचीं झुजां झुजूंक जाय. कारण साऊल म्हणटालो, म्हज्या हातांतल्यान न्हय पूण फिलिस्तेवकारांच्या हातांतल्यान ताचेर मरण येवं. दाविदान जबाब दिलो, हांव कोण? म्हज्या राजाचो जावंय जावंक म्हजें आनी म्हज्या घरच्यांचें जिवीत कितें? पूण जेन्ना मेराक लग्न करचो वेळ आयलो तेन्ना सावलून दाविदा कडेन ताका लग्न करचे सुवातेर आनीक दुसऱ्या mhellea हांगाच्या आद्रियल नांवाच्या मनशा कडेन लग्न जाली. मिकाल सावलूची दुसरी धूव दाविदाच्या मोगांत पडली. सावलूक ही खबर कळटच तो बरोच खोशी जालो. ताणें आपलेच भितर म्हणलें, हांव मिलाकाक दाविदा कडेन लग्न करतलों. ताचो उपयोग करून दावीद फिलिस्तेवकारांच्या हातांनी पडटा तसो करूंक एक रातेर मांडटलो आनी फिलिस्तेवकार दाविदाचो जीव काडटले.
तो दुसरे फावट सावलून दाविदाक म्हणलें, तूं म्हजो जावय जातलोय. ताणें आपल्या अधिकाऱ्यांक फुडें काडून दाविदा कडेन गुपीत उलोवप करूंक सांगलें. राजा तुजेर बरोच खोशी आसा. तशेंच सगळे अधिकारी तुका बरें करतात. ताचे धुवे कडेन लग्न जावंक हो एक बरो वेळ तुका. साऊलूच्या सेवकांनी ही उतरां दाविदाच्या कानांत फुंकलीं. दाविदान असो जबाब दिलो, म्हज्या सारक्या गरीब आनी उण्या मानाच्या मनशाक राजाचे धुवे लागीं लग्न जावंक एक व्हडलो मान. दाविदान कितें म्हणलोलें तें अधिकाऱ्यांनी साऊलूक सांगलें. राजान दाविदाक सांगूंक हुकूम दिलो, व्हंकलेची किंमत कशी राजाक तुजें कांयच नाका. ताच्या दुस्मानांचो बदलो कसो तुवें फकत 100 मेल्ल्या फिलिस्तेवकारांचे लिंग कातरून हाडूंक जाय. दावीद फिलिस्तेवकारांच्या हातांनी मरूंक ही साऊलूची येवजण आसली. साऊलूच्या सेवकांनी हें सांगलें तेन्ना राजाचो जावय जावंक दाविदाक खोस जाली. आनी वेळ इबाडी नासतना दावीद उठलो आनी आपल्या सांगात्यां बरोबर भायर वचून 200 फिलिस्तेवकारांचो जीव काडलो आनी तांचे लिंग हाडून आपूण राजाचो जावय जावचे खातीर राजाक दिले. आनी सावलून ताका आपले धुवे मिकाला लागीं लग्न केलो. सर्वेस्पोर खरोच दाविदा सांगाता आसा आनी मिकाल आपली धूव ताचो मोग कोत्ता म्हूण सावलून पळयलें. म्हणटच तो आतां आदले परस अदीक दाविदाक भिवंक लागलो आनी जिवो आसो पर्यान ताचो दुस्मान कसो तो आसलो. आंत्र्या पर्यान फिलिस्तेवकारांच्यो फौज्यो येताल्यो आनी तांचेर आक्रमण कोत्ताल्यो आनी हेरां झुजां अधिकाऱ्यां परस दाविदाचें जैत सदांच चडा आंकान आसतालें. आनी हाचो परिणाम म्हणल्यार दावीद अदीक नावलौकीक जालो. देवाचें उतर.